पहलगाम हल्ल्या उपरांत भारताचे गृहमंत्री अमित शाह हांणी सगळ्या राज्यांत आशिल्ल्या पाकिस्तानी नागरिकांक देश सोडपाचो आदेश दिलो। तशेंच सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याकडेन संपर्क करून पाकिस्तानी नागरिकांक सोदून काढून तांकां परते धाडपाचो आदेशूय दिलो। केंद्राचे सुचोवणे उपरांत गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांक परते धाडले। ते भायर गोंयभर कोम्बिंग ऑपरेशन्स राबोवन भाड्याक रावपी गोंया भायल्या लोकांची तपासणी करप सुरू आसा। गोंय पुलिशेन कोम्बिंग ऑपरेशन राबोवन आतां मेरेन 14,517 लोकांची तपासणी केली। हातूंत वट्ट 108 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार 352 दुबावितांचेर पाळत दवरल्या। आयतारा वाळपयच्या नागोळे आनी सय्यदनगर वाठारांत तपासणी करून पुलिशेन 35 जाणांक ताब्यात घेतल्या। कोम्बिंग ऑपरेशन, रस्त्याचेर नाकाबंदी, स्थलांतरीत कामगार आनी भाड्याक रावप्यांची तपासणी, झोपडपट्टी वाठारांत वचून केली तपासणी, कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्ल्यांची पुलीस स्टेशनाचेर आपोवन तपासणी, राज्यांत सुरक्षते खातीर बंदोबस्त, दुबावितांचेर दवरतले नजर, भाड्याक रावप्यांची तपासणी सुरूच दवरतले। बेकायदेशीर राबितो करपी पाकिस्तानी सापडल्यार घर धन्याचेर करतले कारवाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।